मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या वाढदिसा गोंयभर तरेतरेच्यो कार्यावळी। मुख्यमंत्र्यान शिरगांव जात्रेत देवी लईराईचे दर्शन घेतले। उपरांत स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारताच्या लावार्थ्यांक मेळ्ळो। बीजेपी युवा मोर्चान सेवा सुशासन जन कल्याणा सकयल गोंयांत 4 गरजू खातीर घरां बांदपाचें थारायलां। दिवचले गांवकार वाड्यार मुख्यमंत्र्यान भूमिपूजन केले। 4 घरां बांदपाचो पुराय गोंयभर जो संकल्प केला आणि विविध कार्यक्रम गोंयभर जे आयोजन केला त्याच्या आज सुरवात एक घर दिचोले मतदारसंघातून बांदून आमी करता। उपरांत दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक हार घालून अभिवादन केले। मुख्यमंत्र्यान म्हापशा मिलाग्रीस सायबिणीचे दर्शन घेतले। लागींच आशिल्ल्या प्रवेदऱ्या हाफ वे होमातूय मुख्यमंत्री भेट दिवन आयलो। वाढदिवसाच्या निमित्तान आज पयली लयराईचे जात्रेकूय गेलो आणि आज मिलाग्रीसचे फेस्त आज करून दोन्ही म्हणजे माझ्या वाढदिवसाच्या दिसा दोन्ही लयराईची जात्रा मिलाग्रीसचे फेस्त दोन्ही एकाच दिसा येला। दोगांचे ब्लेसिंग्स घेवपा खातीर हांव मिलाग्रीस फेस्ताचे ब्लेसिंग्स घेवपा खातीर हांगासर आयलो। साळगांवां सेवा सुशासन जन कल्याण कार्यावळीक मुख्यमंत्री स्कूटरीन गेलो। थंय ताका जंगी येवकार। सांजे बीजेपी कचेरेत आशीर्वचन। उपरांत मुख्यमंत्री लोकांचे भेटेक। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या वाढदिसाक कलाकारांनी अशे तरेन आपली क्रिएटिव्ह कला दाखयली। साई नर्सिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांची मुख्यमंत्र्याक 50शीची अशी परबी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक वाढदिसाक गोंयभरच्यान परबींचो पावस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहाची मुख्यमंत्र्याच्या वावराची तोखणाय करून ट्विटार परबी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।